मित्रहो, शास्त्रीय संगीताचे ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी साधनेची गरज आहे. आपल्या गुरुकडून ही विद्या आत्मसात करताना सातत्य आणि रियाज याची नितांत गरज आहे. गोमंतकातील 15 ते 30 वर्षे वयोगटातील तरुणांमधील प्रतिभेला वाव मिळावा, त्यांना व्यासपीठ मिळावे, यासाठी सम्राट क्लब सतत प्रयत्नशील आहे. कलाकारांनी केवळ गोव्यातच नव्हे तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ही थोरवी सिद्ध केली आहे. आता नव्या दमाच्या तरुण प्रतिभाशाली कलाकारांनी ही परंपरा अधिक उज्ज्वल करावी अशी सर्व कलाकारांना मी शुभेच्छा देतो. पुन्हा एकदा आपण सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. गोयचे कलाकार, गोयचे खेळपी हांकां येसान बरे दीस जाल्यात देखून ह्या मंचा वयल्यान राजीव कला मंदिराच्या वतीन, म्हजे व्यक्तिशा म्हजे वतीन आनी सम्राट क्लबाच्या वतीन आनी तुमच्या सगळ्याच्या वतीन तीग जाणांक आमी हांगा तीग 4 जाणांक आज आमी अभिनंदन करूंकूच जाय. ते म्हणजे एक आमचो अनुराग म्हामल, जाणे ग्रँडमास्टर ही पदवी मेळयली, गोंयचो सुपूत. त्याच बरोबर अवधी म्हणटा ताणें राष्ट्रकुल स्पर्धेत, बुद्धिबळ स्पर्धेत सिल्वर मेडल मेळयला. आणि गोवा भारत इंडिया बनेगा मंच अशी एक कार्यावळीत, म्हणजे आज किंबहुना ते टीव्हीचेर रातचे नावाक प्रक्षेपीत जावपाची आसा. तातूंत गोंयच्या जोडयेन साक्षी कुर्तरकार फोंडेची आनी तिच्या बरोबरचो राजपूत जी GVM कॉलेजची, तांणी पयलें बक्षीस मेळयलें. सगळे दिग्गजाक व्हरून देखून आमी व्हडा उमेदीन ताचे सगळ्याचे ताळयो मारून अभिनंदन करूया. इश्टानो, एक गजाल म्हणजे म्हाका अशी ऑफ ट्रॅक उलोवपाक आवडना, पूण केन्ना केन्ना ऑफ ट्रॅक इल्लेशें उलोवचें पडटा. एक संदी घेता, आयोजकांची परवानगी घेता, ऑफ ट्रॅक एक 2 वाक्य उलयता. ढळक केन्ना केन्नाय मळब जेन्ना ढगांनी भरून येता आनी मागीर पावस गडगडपा लागता, शिरशिरपा लागता आनी बेबे डराव करपा लागता. सादारणशें एखादे दर वर्सा म्हणजे काही 4 वर्सांनी जेन्ना निवडणूक जाता, निवडणूक जातकच सरकार बदलता, नवें सरकार जाता, सरकार बदलता, मंत्री बदलता, सगळे बदलता, तेन्नाच आमचे सारकेले 2 पांयाचे बेबे डराव म्हणना हांव करपाक लागतात. कारण बरेचशे खुर्च्यांचेर त्या लोकांची नजर आसता. आनी हें सांगपाचें कारण इतलेंच